नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साश्टी कार्यावळीक येवकार. सद्याक गोंयांक आमी अशें म्हणटात की गोंयांक रोजगार ना अशी एक लोकांचो समज आसा आनी आमच्या ताका लागून गोंयच्या तरणाट्याक गोंया भायर वचून रोजगाराची कामां सोदची पडटात. दुसरे वटेन आनी एक सिच्युएशन अशें आसा की गोंयचे जे उद्योग आसात ते म्हणटात की आमकां जाय तसले मनीसबळ, प्रशिक्षीत मनीसबळ आमकां गोंयांक मेळना, ताका लागून आमकां भायल्यान साकून कामगार गोंयांक हाडून तांकां कामाक दवरचे पडटात. सो एकंदर जर स्थिती पळयली जाल्यार अशें दिसता की आमचें जें कितें आमकां जें जाय आनी आमी जें कितें तयार करतात तातूंत भितर एक सारको बॅलन्स ना काय कितें, हो प्रश्न जाल्लो आसा. दुसरें म्हणटा तें गोंयांतली ही सिच्युएशन कित्याक लागून तयार जाल्ली आसा तेन्ना हाजेर उपाय कितें. सो ह्या हाजेर आमी चर्चा करपाक आपयल्यात आज आमचे युवा उद्योजक चिराग बाब नायक. चिराग येवकार, तुका चिरागाची वळख करून दिवपाची जाल्यार नमस्कार. कॉमनवेल्थ डेव्हलपर्स म्हणचे फर्म आसा ताजे ते मॅनेजींग पार्टनर. चिराग, तुमच्या तुमचे आस्थापनात एक कॉन्सेप्ट आयिल्लो आहा तो एंट्रन्सशीप म्हणटा ती, तो तुमी कॉन्सेप्ट हाडिल्लो आसा. सो ताचे फाटल्यान एक आसा की जर प्रशिक्षीत मनीसबळ मेळना जाल्यार ताका प्रशिक्षीत करप आनी ताका कामाक लावप. सो म्हाका एक सांग, पयलीं आमी एक हें करया की गोंयांक सद्याक कामगार मेळनात असो जो आसा, कितें परिस्थिती आसा? परत एकदा सगळ्यांक नमस्कार. हांव चिराग नायक. आय एम पार्ट ऑफ बिझनेस हाऊस एडी नायक ग्रुप. आमचे वेगवेगळे धंदे कॉमनवेल्थ डेव्हलपर्स प्रायवेट लिमिटेड ही एक रियल इस्टेट कंपनी, मागीर आमचो मॅन्युफॅक्चरींग युनिट ॲट वेर्ना ऑफ बेकरी प्रोडक्ट्स, मॉन्जिनीस. मागीर वी आर इंटू ऑर्गेनिक फार्मिंग, आमचे भाट आसा मोल्या. आणि वी आर फॉर अ लॉंग टायम वी आर ऑल्सो इंटू वेअरहाउसिंग विच इज CNF of Britannia and V-Guard. Yeah. So and you have also the two restaurants. थंय आमचो इन्वॉल्वमेंट डायरेक्ट ना, बट इनडायरेक्टली वी आर इन्वॉल्वड. आतां अशें आसा की एज फार एज अवर बिझनेस इज कन्सर्न, हो बिझनेस न्ही सामको लेबर इंटेन्सीव. मेड बी रियल इस्टेट ऑर मॅन्युफॅक्चरींग युनिट जे पळय वेर्ना आसा थंय आमी एम्प्लॉय करतात ऑलमोस्ट 210 लोक. सेक्युरिटी 7, ड्रायव्हर 17-18, हाऊसकीपिंग 20 आणि वेगवेगळे डिपार्टमेंट लाईक प्रोडक्शन, डिस्पॅच, स्टोर, ॲडमिनिस्ट्रेशन, QC. सो कशें आसा, बिकॉज इट इज लेबर इंटेन्सीव न्ही, इतले वर्सां आमकां त्रास जालो. पूण आतां लास्ट 2 वर्सांनी आमकां मनीस मेळना. आता हो जो पळय कॉन्सेप्ट आमी हाडला, इट इज नॉट मेजरली कनेक्टेड टू रियल इस्टेट. ओके. पूण इट इज टोटली कनेक्टेड टू अवर मॅन्युफॅक्चरींग, ऑर्गेनिक फार्मिंग आणि वेअरहाउसिंग. ओके. ज्याका डे टू डे मनशाची गरज आसा, आमी तयारी दवरल्या बरे तरेन तांकां वर्किंग कंडिशन आनी पगार दिवपाची, पूण तरी आमकां मनीस मेळना. आतां वी हॅव वेरियस ऑप्शन्स लायक पुटींग एड ऑन न्यूजपेपर, क्लासिफाईड जावं ऑर मेल पेजीचेर भरपूर पयशे लागतात ताका एक एड दिवपाक. फॉर एग्जाम्पल आतां लास्ट 10 दीस पयलीं 15 दीस पयलीं आमी वेरियस प्रिंट मिडियाचेर फॉर HR मॅनेजर, मागीर प्रोडक्शन सुपरवायझर, QC, ड्रायव्हर्स, अशे तरेचे खूब आमी वेकन्सी हें केल्ल्यो, ओपन अनाउन्स केल्ल्यो. कांयच ना, देर इज नॉट अ सिंगल ईमेल. 2-3 फोन आयल्या, पूण फोनार डिटेल्स काडटा पूण फॉलोअप करना. ओके. ताका लागून म्हणटा ही आयडियाज आयली खंयच्यान काय, कित्याक एक म्हणल्यार आमची गरज, धंदो चलोवपा खातीर मनीस जाय. ओके. सो फर्स्ट थिंग इज की मनीस जाय म्हणटकीर आमकां आतां एक खंयचे रूट घेवचे. एक प्रिंट मिडियाचेर हें आमी अनाउन्स केलें. हाजे खातीर आमकां दिसलें की आमी वेगवेगळ्या हाका म्हणल्यार पंचायत जावं और त्या मतदारसंघातलो आमदार जावं हांकां हें कळोवचें. आनी ही स्कीम कितें की तो मनीस समज जर ट्रेंड ना, मातशी ताजे हेतू हें करता आसतना स्कीम कितें ती जर कळ्ळें. स्कीम म्हणल्यार एज फार एज अवर बिझनेस इज कन्सर्न न्ही, मॅन्युफॅक्चरींग, द एडवांटेज इज की तो मनीस
स्किल्ड आसूं नासूं. ओके. आता अकाउंट्स, फायनान्स हे मातशे और आमचे ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम हे डिपार्टमेंट मातशे डिफिकल्ट. पूण जो पळय आमचो प्रोडक्शन फ्लोर आसा, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टोर टू डिस्पॅच आनी प्रोडक्शन फ्लोराचेर आमकां स्किल्डूय लागता, नॉन स्किल्ड लागता. बट द एडवांटेज ऑफ अवर इंडस्ट्रीज एक 15 दीस और 30 दीस ताका जर आमी ट्रेनिंग दिलें जाल्यार ही कॅन गेट ट्रेन्ड. ओके. म्हणजे आमची फॅक्टरी वेर्ना. सो जे 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 पळय और जी एरिया आसा बोरये धर और तेवटेंतल्यान वास्को और हांगा नुव्या, वेर्ना और पिलार पर्यंत, हे समज जर भुरगे म्हाका मेळटा जे आज बेकार आसा, ते भिता कित्याक तांकां क्वॉलिफिकेशन ना, एज्युकेशन ना, सो तांकां उलो मारता की तुमी या म्हजे कडेन, हांव तुमकां ट्रेनिंग दिता. सो द स्कीम इज यू कम टू आवर फॅक्टरी, we will, it's a training with payment. Okay. म्हयनोभर तुमकां हांव बरे तरेन पेमेंट करता, ट्रेन करता आनी मागीर एक तुमी ट्रेन जातकीर बऱ्या पगाराचेर त्या ते बी हांव तुमकां विचारता तुमकां खंयचो डिपार्टमेंट जाय. म्हज्या फॅक्टरीन आतां स्पॉन्ज आसा, क्रीम आसा, किचन आसा, फिनिशिंग आसा. सो खंयच्या डिपार्टमेंटान तुमकां आवड आसा त्या प्रमाणे हांव तुमकां ट्रेन करता आनी बरे तरेन तुमी मागीर तुमचो फुडार इज म्हळ्यार आय एम देर टू हेल्प यू. आनी अशें न्ही की म्हाका मडगांवचेच लोक जाय. विच एवर पार्ट ऑफ गोवा तुमचे कडेन समज जर लॉजिस्टिक्स म्हळ्यार 2 व्हिलर 4 व्हिलर आसा, तुमी खंयच्यानूय या. समज जर ट्रान्सपोर्टेशन इश्यू आसा तुमकां जाल्यार बेटर फॉर मी जी पळय वेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेटीक जी पळय एक एरिया लागीं आसा थंयच्यान आयल्यार आय एम रेडी. पळय ह्या आतां पळय 3 दीस जाले. सो म्हाका दिसता ही एक स्कीम सक्सेसफूल जातली कित्याक 3 दीस जाल्ले आमी पयलीं अनावन्स केले, बट रिस्पॉन्स आसा. ताजे फाटल्यान गोमंतकानूय तुजी ती धाडली. ना ताजे फाटल्यान म्हाका दिसता ताकाय म्हणजे आमकांय आमचे परस आमी लेटर धाडली पळय टू वेरियस पीपल, ताजे परस म्हाका दिसता तुमी जेन्ना पळय एक तो प्रेस रिलीज केलो ताजेर खूब म्हाका फोन आयले, ऑफिसान लोक आयले, फॅक्टरीनूय लोक आयले. सो बऱ्या प्रमाणाचेर हें जालां. बट चिराग आतां आमी अशें म्हणटात की अशें एक सामको सॅट नॉर्म जाल्लो आसा की गोंयच्या भुरग्याक नोकऱ्यो उपलब्ध नात. म्हाकाय हो व्हडलो प्रश्न. आतां कळना अशें कित्याक लोक म्हणटा ते. आतां म्हजेच जर इंडस्ट्रीन वी आर नॉट अ लार्ज स्केल इंडस्ट्री, मिडियम स्केल, 200 लोक आमचे कडेन कामां आसा फॅक्टरीन. इन एडिशन टू दॅट म्हजी 70 शॉपां, एका शॉपार 2 जाण जायच. 70 into 2 150 लोक इनडायरेक्टली आमी एम्प्लॉय करतात. आतां म्हाकाच म्हज्याच ऑर्गनायझेशनान मॅन्युफॅक्चरिंगान 20-25, वेअर हावजिंगान 5, रियल इस्टेट इज अ डिफरंट थिंग. पूण आतांच हांव म्हाका दिसता HR लेवल और स्किल्ड फिनिशिंग डिपार्टमेंटान अश्योच म्हजे कडेन एका इंडस्ट्रीन एक 15-20 वेकन्सी आहा. जाल्यार वेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेटान इतल्यो आसात फॅक्टरी आनी गोंयभर IDC इतल्यो आसा. म्हाका दिसता देर इज लॉट ऑफ स्कोप. पूण कितें आसा आतां ज्या तरेन हांवें विचार केलो, पीपल ऑफ गोवा आर लुकींग एट कितें, एक म्हणल्यार भायर वचपाक, तितले पर्यंत ते काम करना. दुसरें म्हणल्यार ते रावता गव्हर्मेंट जॉब. गव्हर्मेंटाक प्रत्येकाक गव्हर्मेंट जॉब दिवप शक्य ना. सो म्हाका दिसता एक प्रायवेट सेक्टरान तरी वेकन्सीज आसा, एम्प्लॉयमेंट मेळपाक शकता. तांणी आवड निर्माण करपा जाय आनी बऱ्या तरेन पगार दिवपा आमी शकता. ओके. आनी आतां स्पेशली जे गोंयकार भुरगे आसात तांचे एक हे आसा की प्रायवेटाक they may compare that with government payment or government facilities त्यो मेळनासले, पूण ते म्हणटात की प्रायवेटाक पगार कमी आसता. ताका लागून अशें दिसता तुका? म्हाका दिसना. एज फार एज अवर ऑर्गनायझेशन इज कन्सर्न in real estate maybe or whichever manufacturing or warehousing, बरे तरेचो पगार which is in the range of हांव म्हणटा 40,000 रुपया. Okay. Starting from 25,000 or up to we pay even up to 1 lakh rupees. Okay. In आमचे मॅन्युफॅक्चरिंग हातूंत फॅसिलिटीन. सो पूण एक कितें जालें, एक सायकोलॉजी जाली ती गव्हर्मेंट जॉब. आतां प्रायवेट म्हाका दिसता जी पळय ऑर्गनायझेशन्स आसा वर्किंग कंडिशन्स आर इतली बरी, पगार मेळटा. आनी म्हाका कित्याक म्हूण कळना की यूथ अशें म्हणटा की गोंयांत एम्प्लॉयमेंट ना. तांणी कितें केलां, स्पेसिफीक दोळ्या मुखार दवरला की आपल्याक हेच जाय म्हणून. तातूंत समज जर
10 वेकन्सी आणि 100 यूथ ऑर लोक ताजे फाटल्यान लागल्या जाल्यार कशें मेळटलें. पूण तांणी जर तांचो मायंडसेट ओपन दवरलो की आपल्याक काम करपा जाय, इतलो पगार आणि आपूण कितेंय करतलो एज फार एज अवर स्कील, म्हळ्यार ती स्कील ताका पळय आसा आनी पॅशन म्हणटा आसपा जाय. पूण एक समज जर गरज आसा पेशंट डेव्हलपूय करपा जाता. सो म्हजो उलो लोकांक, आनी अशें न्ही की हांवें फक्त म्हजे लेवलाचेर अनावन्स केला. देर आर ऑर्गनायझेशन साऊथ गोवा आनी नॉर्थ गोवा जे म्हणटा चिराग आमचे कडेन 20-20 वर्सां फाटली लोक आसा, तांकां आतां भंय आसा की अशे लोक फुडें मेळटले काय ना आनी उरपा जाय न्ही आमचे कडेन लोक. सो गोंयकाराक हांव सांगता की देर आर सो मेनी गूड ऑर्गनायझेशन्स, प्रायवेट ऑर्गनायझेशन्स इन गोवा की तांकां समज जर गरज आसा तांणी अप्रोच जावचे. 100% वेकन्सी आसा आनी बरे तरेचो जॉब आसा. चिराग, सद्याक तूं म्हणटा जॉब आसात, आमचे भुरगे म्हणटा जॉब नात. सो एक हें दिसता की गोंयची इंडस्ट्री जे तरेचो वर्क फोर्स जाय तसो वर्क फोर्स तयार करपाक आमची सगळे सिस्टमात कमी पडल्या. सो हे सारकें दिसता ना. म्हाका तुमचो एक शब्द आवडलो. आतां कशें आसा, म्हाका दिसता न्ही देर इज एक म्हणल्यार तुमी इम्बॅलन्स म्हणलो. हय. दुसरें म्हणल्यार म्हाका दिसता देर इज अ मिसकम्युनिकेशन. ओके. म्हणल्यार जे पळय काम दिवपी काम करपी हाजे भितर न्ही एक मिसकम्युनिकेशन आसा. ओके. आनी इम्बॅलन्स म्हणल्यार जे पळय जॉब ओपन आसा त्या प्रमाणे गोंयकारांनी शिक्षण घेवपा जाय. दे आर कॉन्सन्ट्रेटींग कितें की IT धर जाल्यार IT गोंयाक स्कोप कमी. सो ITचें शिक्षण घेता आनी ते रावता की खंय तरी भायर वचून जॉब मेळटलो, तो मेळना, हाजे ती डिले जाता. गोंया हॉस्पिटॅलिटी म्हणल्यार टुरिजम ओरिएंटेड धरा तुमी, और वेरियस डिपार्टमेंट्स अशे आसा, मॅन्युफॅक्चरींग धरा, ज्या हातूर आतां एक समज जर फाल्यां हांवें रेस्टॉरंट घालें न्ही, इट इज व्हेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू गेट इवन 20 पीपल. ओके. शेफ धरून जे पळय आमकां स्टुअर्ड लेवलाचेर जो पळय स्टाफ क्रिएट करचो पडटा, इट इज व्हेरी डिफिकल्ट. रेस्टॉरंट खंयच्या एका एंटरप्रिनराक घालपाक जितलें इजी तितलें डिफिकल्टूय बी, पूण स्टाफा खातीर भंय दिसता. एक म्हणल्यार हाडप कसो आनी उरतलो काय म्हणून. सो गोंया म्हाका दिसता तशें पळयल्यार ऑपॉर्च्युनिटी आसा. ओन्ली यूथ शूड लूक इन टू की बाबा तांचो एक मायंडसेट चेंज जावपा जाय आनी एक बरी तयारी की आपूण काम करतलो, अशे तरेचो समज जर एक बॅलन्स क्रिएट केलो. चिराग, एक आतां पयलीं भशेन कांय स्थिती ना. आतां तुजे आमचे स्पेशली जर बेकरी प्रॉडक्ट्स जावं किंवा जे हॉस्पिटॅलिटी हाका लागून ट्रेन करपाक इन्स्टिट्यूट जाल्ले आसात. थंय वचून भुरगे ट्रेनिंग घेतात. म्हणजे बरे पैकी घेतात. म्हणजे म्हाका दिसता एक प्रत्येक वर्सा एक इन्स्टिट्यूटल्यान जवळपास 30 भुरगे भायर सरतात, 30-35 भुरगे भायर सरतात. ते अशें म्हणजे तुजे जे बेकरींग आसता, मागीर आमचे हॉस्पिटॅलिटी आसा, ते खंय वतात भुरगे? तांकां भायर वचपा जाय गोंयचे भायर. ओके. सो तो लॉट आमकां मेळना. सो आतां हाजे फुडें तांकां भायर वचपाक कित्याक जाय दिसता? हांगा कित्याक नाका? आतां हांव बिकॉज ऑफ पयशाचो हे काय म्हणटा पेमेंटाक लागून सेविंग हांगा चड. हांगा तांचें घर आसा, हांगा आवय बापूय, हांगा फॅमिली लायफ इज बेटर आनी हांगा घर आसता, हांगा जेवण घरा कडेन तुमी जेवतात. सो सेविंग इज मोर. थंय पगार तो तुमकां दिसता इतलो मेळटा, पूण मागीर रेंट, मागीर जेवणाचो खर्च, ट्रान्सपोर्टेशन, सो हातान कमी उरता. पयलींचे भशेन ना. मागीर आतां भुरग्यांक आतां कळपा लागला, पूण प्रत्येकाक कितें जाता एक ट्राय तरी करपाक. सो आमी आतां हाजे फुडें अशें सुद्दां आमचो विचार आसा की आमी स्वताचें इन्स्टिट्यूट घालचें. मंजिनिसान म्हजे कडेन थोडो जागो आसा फॅक्टरीन. थंय करंटली वी यूज इट एज अ बिगर कॉन्फरन्स हॉल. थंय आमी ट्रेन करतले. एक इन्स्टिट्यूट ओपन, एक वेगळी एंटिटी म्हणून थंय ट्रेन करून म्हजे कडेन तुमी काम करात. काय चिराग अशें की भुरग्यांक दिसता की भायर गेलो मागीर कसलेंच मागीर थंय कितेंय काम करूं ताच्या फाटल्यान एक ग्लॅमर आसा अशें दिसता. हय, असो पॉयंट आसा. म्हणल्यार जो पळय भायर वचून आयला परत तो तांकां सांगता नव्या भुरग्यांक की अशें ना म्हणून, पूण ते आयकना न्ही. अशीच केस न्ही ती. मेन म्हणटा हो आतां कॉन्सेप्ट आहा तोच चेंज करपाक जाय. हय, म्हळ्यार हांव सामकें 100% जाणा जो भायर वचून आयला तो हांगा येवन भुरग्यांक सांगता की तशें ना, पूण नवो भुरगो आयकना. ताका ते वचून
थंय पळोवन परत येवपाकूच जाय आनी मागीर येतकीर तोय तेच म्हणटा की तशें ना म्हणून. ओके, हय हय. पूण तुका अशें दिसता की एक हें की गोंयांक म्हणजे तूं युरोपाक किंवा बाकी कडेन भोंवून आयिल्लो आसा, बाकी कडेन खंयचोय काम जावं ते हाका एक डिग्निटी म्हणटी आसता. गोंयांक तशें आसा काय म्हण काय हाका लागून हे मातशें कमी जे आसा ते घेवपाक भुरगे मातशे हे जातात. म्हणजे तांकां तेच काम तूं जर भायर केलें तांकां तितली ते लेबराची डिग्निटी मेळटा, हांगा मेळना अशें बी कितें जाता? हांव उलटें म्हणटा. ओके, हांगा आमी 100% रिस्पेक्ट दिता. थंय म्हाका खबर ना कशे तरेन वागयता ते. बिकॉज हांव फकत तुजें हाजें म्हणना, तुजें आसपासाचें म्हणना, हांव गोंयची इंडस्ट्रीचें म्हाका दिसना. कित्याक जे पळय गोंयचे बिझनेसमॅन एंटरप्रिनर जे पळय काम दिवपी लोक आमी म्हाका दिसना की आय एम नॉट जस्ट कंपेरिंग इट टू माय ऑर्गनायझेशन बट द वे आय हॅव सीन अदर्स operating, they have given, they are giving and they will give respect to Goan people. कित्याक गोंया कल्चरूच तशें आसा. I may not speak about other states. म्हाका खबर ना. पूण गोंयकाराची गॅरंटी हांव घेता की तांकां गुड वर्किंग कंडिशन आनी रिस्पेक्ट. चिराग, तूं एखादी असो रस्त्यार भोंवना आसता, हांव भोंवपी अशें म्हणटा. हांवें वचून पळयल्यात की कितलेशे भुरगे तूं म्हणटा तशें बेकार आसा, तांकां जाय कामाक कितेंय मेळना तयार आसात, पूण तांकां तेच फाटीं हांव नांव घेना. 2 आमदार, सरपंच हांकां हांवें होच प्रश्न विचारलो की एक सकाळीं समज जर एक 8 और रातचो एक सांजवेळा एक 7:30 असो जर भोंवता जाल्यार यू कॅन सी यूथ कितें वॉट इज द प्रॉब्लेम. प्रत्येकाक क्वेश्चन मार्क आसा कितें चल्लां काय. मागीर हो एकूच ताचो एक आन्सर म्हणल्यार दे आर वेटिंग फॉर समथींग की तांणी तो होरायझन वाडोवना की काम करया, तांकां ना हेच जाय ते शक्य ना. ते जर हेच जाय जाल्यार पण हांगा पयलीं सुरवात करया आनी मागीर थंय पावया. पूण हो मायंडसेट डेव्हलप जावपाक जाय. दीस इज द पॉयंट. सो कोण फेल्युअर कोण तुमचें? एक मिसकम्युनिकेशन. गव्हर्मेंटान बरे तरेन उलो मारपा जाय आनी हांगा ब्लेम गेम न्ही. इट इज इम्बॅलन्स. तूं म्हणटा इम्बॅलन्स इन स्कील अँड ऑपॉर्च्युनिटी, इम्बॅलन्स इन इट्स अ कन्फ्युजन मायंडसेट लेवलाचेर इम्बॅलन्स आहा आनी मिसकम्युनिकेशन. हे समज जर कम्युनिकेशन बरे तरेन जालें आनी तांकां समज जर एक प्लॅटफॉर्म आमकां जाय समजावपाक, एक प्लॅटफॉर्मूच ना की बाबा तुमकां अशें आसा. मेन म्हणजे इतल्यो नोकरी आसात, हेच इतल्यो नोकऱ्यो आसा, अशे तरेन तुमकां बरें वर्किंग एनवायरमेंट मेळटा, हो पगार, हेच आमकां लोकांक सांगपाक एक बरो प्लॅटफॉर्म ना. आमी आतां खुबशे आमचे लेवलाचेर वी हॅव स्पोकन म्हणल्यार एक हें करया एक्सपोर्ट ॲप जॉब दिवपा खातीर. आमच्या आतां मॉन्जिनीस लेवलाचेर एक आमी फुडले एक हो सिजन जावन फुडल्या वर्सा वी आर ट्रायंग टू पूट 1 इन्स्टिट्यूट की हांवें तुमकां ऑलरेडी सांगलें. आनी आमची जे पळय वॉट्सॅपार ग्रूप आहा थंय आमी आतां सगळे कडेन घाला की आमकां लोक जाय, सो रिफर करा. आसा चालू जाला. आमची पयलीं म्हणजे अजुनूय आसा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज म्हणून एक हें आशिल्लें गव्हर्मेंटाचें. तातूंत भितर तुवें एप्लाय करपाचें, तुका जर सुटेबल जॉब आसल्यार गव्हर्मेंट सांगता आशिल्लें. पूण तातूंत भितर कितें दीस एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इज ओन्ली फॉर द गव्हर्मेंट जॉब्स सद्याक जे कितें आसता. सो अशे तरेन इंडस्ट्रीज आनी गव्हर्मेंट एकठांय येवन स्पेशली चेंबरान तातूंत इनिशिएटीव घेवन अशें एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑन फॉर दीस प्रायवेट जॉब्स तयार करपाक जाय दिसता. हय, वी आर in touch with Chamber. So Chamber is a good platform because it is a connection of industry with the government. So also तरेचो प्लॅटफॉर्म आतां म्हणटा सो is very good. It is need of the hour आणि we are developing it. Yes. So चिराग, ही आतां आमी चर्चा थांबयता आसतना म्हाका तुका एक विचारपाक जाय. मेन म्हणटा तूं आतां हें करता तुका रिस्पॉन्स येवपाक लागलो म्हणटा. सो रिस्पॉन्स म्हणल्यार तरी तांचे क्वेश्चन्स खूब आसा. ओके. म्हणल्यार म्हाका हो अजून इम्बॅलन्स कळटा. आयले ते म्हजे कडेन, एकट्याक हांवें जॉब सुद्दां दिलो. म्हाका आतां 2 दिले, HR आनी अकाउंट्स. आतां प्रोडक्शन लेवलाचेर खूब जाण आयले हे वाचून, पूण तांच्या मनान क्वेश्चन खूब आसा. ते क्वेश्चन आन्सर करतात म्हणल्यार हांव जाम जालो.
हय सो असो पॉइंट So- आयलो प्रतिसाद म्हणजे रिस्पॉन्स आयलो पण आता कन्वर्जन तूं आतां तुमी तर कितलो ऑप्टिमिस्टीक आसा काय म्हणतो हे आतां हे चेंज जावपाक जाय आनी चेंज जातले ना 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 आता हांवें स्टान्स असो घेतला की बाबा तांकां हांव बरे तरेन समजायता ओके की बाबा स्टार्ट तरी करा हय. फुडले हय हांव तुमकां सांगता तुमकां ट्रेन करता 3 महिने म्हाका दिया Okay. तुम्ही 1 महिनो ट्रेनिंग 2 महिने काम करा बरो पगार घ्या एन्जॉय करा फुडले चड विचार करनाका अशें न्ही की 2 वर्सां 3 वर्सां तूं हांगा उरतलो तूं तुजें मागीर पळय आतां स्टार्ट तरी करया तुमकां ही ऑपॉर्च्युनिटी हो रूट आमी ओपन केला प्लीज एंटर टेक एडवांटेज ना भायर सरा पूण म्हाका एक्सप्लेन करपाक तुमकां समजावपाक तरी चान्स दिया भितर सरा फुडले कित्याक तांकां चड स्ट्रेस घालो न्ही जाल्यार ते घुस्पता म्हजे टेबला मुखार मान्य करून वता भायर कडेन उलयता परत घुस्पता 4:30 5 परत म्हज्या एचआरान फोन केलो तांकां ते क्वेश्चन मार्कान आसता ओके सो अशे तरेचो इम्बॅलन्स जो आमी कशेय तरी हो सॉल्व करतले सो ही इनिशिएटीव तुजे ग्रुपान घेतल्या हय. बाकीचे ग्रुप असे फुडें येतात काय म्हणून अशें ऑफकोर्स पीपल आर हे अवर जे पळय कलिग्स ऑर म्हणजे जे पळय म्हजे असोसिएट्स आसा ऑर दे हॅव एप्रिसिएटेड दीस आणि तांणी सांगला दे विल बी हॅपियर टू रेप्लिकेट दीस आणि कशेय तरी आमी इंडस्ट्री वी विल सी दॅट इम्बॅलन्स इज तो आमी काडून उडयतले आणि मोर इम्पॉर्टंटली जे पळय मिसकम्युनिकेशन जे पळय जाला ते एक बरे प्लॅटफॉर्माचेर चेंबर इज द रायट प्लॅटफॉर्म आमी बरे तरेन हे आतां फुडें एक ही चर्चा थांबयता आसतना एकच हांव उल्लेख करता की आमच्या युथाक आतां जे कोण भायल्यान येतात तांकां गाळी घालपाची संवय जाल्ली आसा गाळी घालपाची म्हणल्यार आतां गाळी अशें म्हणना पूण तांकां हे करपाचें तांचेर वायट एक कॉमेंट करपाचें कारण ते म्हणटात त्या आयिल्ल्यान आमकां जॉब मेळना त्या आयिल्ल्यान आमकां जॉब मेळना मेन म्हणटा ते खरें हांगा जॉब करना म्हूण तांकां हाडचे पडटात हे सिच्युएशन एक्चुअली कोण डिसएग्री करपाक शकना सो हाजेर जर आतां हे जर चेंज करपाक जाय जाल्यार म्हाका दिसता आन्सर युथा कडेनच आसा गोंयच्या एब्सोल्युटली 100%. सो म्हाका दिसता की आतां एक हात तुमी फुडें केला दुसरे वटच्यान जर युथांनी तितलोच बरो हात जर फुडें केलो नथींग लायक इट समज जर अशें आतां जे पळय तो स्टेप आमी घेतला अदर बिझनेस ऑर्गनायझेशन्स आर फुल्ली रेडी टू टेक दीस स्टेप एकूच अशें जाय की तेवटेंतल्यान हात येवपाक जाय अशें जालें जाल्यार हाजेरच आमी चर्चा थांबयतात एक ही चर्चा आमच्या गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान करपाचो एक हेतू म्हणजे गोंयच्या आमच्या भुरग्यांक कळ्ळी तांच्यो उपक्रम कितें आसात त्यो तांकां जर कितें डिफिकल्ट आसा खंय एप्रोच जावपाचो तेंय तांकां कळ्ळी आनीक हातूंतल्यान जर कितें जर तांचो फुडार जावपाक शकता जाल्यार तो जावं न्ही हो हेतूच घेवन ही आमी चर्चा केल्ली आनी म्हाका दिसता ह्या चर्चेंतल्यान कितलेशेच जाणांक तांचे जे तांच्या मनाक दुबाव आशिल्ले ते कमी जावपाक शकतात अशें दिसता म्हाका आनीक जर कांय जालें ना जावूंक ना तांचें जाल्यार आमचे गोमंतक टीव्ही कडेन तांणी संपर्क सादपाक शकतात किंवा चिरागा कडेनय संपर्क सादतात सो ह्याच हाजेर आमी ही चर्चा थांबयतात आनीक म्हणटात की गोंयचो यूथ हो गोंयचो एसेट तो गोंया भायर वचना आसतना जर गोंयांक उरलो जाल्यार ताजो फायदो गोंयाकय जातलो आनी ते युथाकय जातलो इतलेंच म्हणटात आनी ही चर्चा थांबयतात चिराग देव बरें करूं आनीक सगळ्याक देव बरें करूं पळयत रावात गोमंतक टीव्ही